म्हादयचे 7 टीएमसी उदक कर्नाटकाक दिवचे म्हण आतां महाराष्ट्र सरकारान म्हादय ट्रिब्युनला मुखार एफिडेव्हिट दिला। केशीचो निकाल लागा मेरेन म्हादयचे 7 टीएमसी उदक दिवचे म्हण कर्नाटकान ट्रिब्युनला मुखार अर्ज केल्लो। महाराष्ट्र कर्नाटका रोर रावला। उदक दिवंक कांयच हरकत ना म्हण महाराष्ट्रान एफिडेव्हिटांत म्हळां। आतां म्हादयचेर गोंय आड कर्नाटक महाराष्ट्र अशें चित्र जालां। म्हादयचे 7 टीएमसी उदक कर्नाटकाक दिवपाक कांयच हरकत ना म्हूण महाराष्ट्रान म्हादय ट्रिब्युनलाक एफिडेव्हिट दिला। म्हादय केशीचो निकाल लाग मेरेन तात्पुरती थाकाय दिवची म्हूण कर्नाटकान म्हादयचे 7 टीएमसी उदक मागिल्लें। 12 जुलैक ताचेर सुनावणी जावपाची आसा आनी उदक वळोवपाचे बाबतींत महाराष्ट्र कर्नाटका बरोबर रावला। म्हादयच्या प्रस्नाचेर ट्रिब्युनला मुखार गोंय सरकारान बरेपैकी केस उबी केल्या। मात आतां महाराष्ट्राचो कर्नाटकाक तेंको हो गोंयचे नजरेन हुस्क्याची गजाल। एके वाटेन कर्नाटक म्हादयचे उदक मलप्रभेत सोडपाक 7 टीएमसी उदक मागता, दुसरे वाटेन महाराष्ट्र विर्डी धरण बांदून गोंयचे उदक आडोवपाचो यत्न करता। आतां म्हादयचेर महाराष्ट्रान कर्नाटका कडेन युती केल्या। गोंयचे तकलेक एक एक ताप वाडत आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। नागरी पुरवण खातें दिता त्या एपीएल रेशन कार्डांनी कितल्योशोच चुको। मडगांवां कचेरेंत रेशन कार्ड म्हणून घेवंक गेल्ल्या लोकांचो हो अणभव। तातूंतलो एकलो सिनियर सिटीजन प्रुडंटा कडेन उलयलो। नांव, वर्सां, सगळी म्हायती सारकी दिवनय कार्डांत चुको केल्यात। त्यो सारक्यो करूंक सांगल्यार खंय पणजे वचपाक सांगतात। सरकारान लक्ष घालचें म्हूण लोक मागता। नवी रेशन कार्डां दिवपाचें काम सध्या गोंयभर चल्लां। मडगांवां कलेक्टरेट कचेरेन कार्डां दितात। कार्डां घेवंक लोकांची गर्दी। सगळी म्हायती सारकी दिवनय कार्डांत चुको म्हूण लोक बोळा मारतात। कांय रेशन कार्डांनी नांव, वर्सां लिंक चुकयला। त्यो सारक्यो करपाक सांगल्यार लोकांक पणजे धाडटात। लोक मात कॅमेराचेर उलोवंक भितात। तातले तातून एकल्या सिनियर सिटीजनान उलोवपाचें धाडस केलें। My age is shown correctly, but my wife's age shown 47 years. As per the old card, she should have been here and filled a form 62 years old. And then 8 years ago, it was shown correctly 54 years. That means, and 6 months back I had filled the form and it was shown the age also, name correctly. But something is wrong. When I inquired here, they said either you go to Panjim head office, 2nd floor, or go and meet Mr. Pillai, his inspector. When I went up 1st floor, they said he's on leave. And when he will be available, we don't know. Nobody is there to एक राजा बाहेर पडलो म्हळ्यार की पोरजा मेली दुसरे राजाचो पोर जायना. What is this going on this? Now see this, there are so many people fed up. Age is different, name is different. Why? And this is computerized. We boast all these things. We are in IT technology. हम ऐसे है वो करेंगे कुछ नहीं हो रहा है इधर. काय जायना झाला. And this is why I'm fed up. Now they said you go to Junta or Panjim 4 आण्याची कोंबी आणि 100 रुपयाचा मसाला झाला हो. Government, please wake up. Don't write only on the newspaper. This is my sincere request as a senior citizen. But there are many cases, poor people, they approach me. So this is, what is this going on? And where is Mr. Pillai? If the Pillai is not there, there should be somebody should be there up. They said, please come up 8 days. And they're calling me in the month of August for the simple correction, August month. एपीएल कार्डां घेवपाची मुजत मे मेरेन आशिल्ली, आतां ती जून मेरेन वाडयल्या। एके वटेन नवी एपीएल रेशन कार्डां ना म्हूण राशन कोटा दिवंक सोसायटी पयलींच कटकटी करतात। तातूंतच आतां मेळटात ती कार्डांय चुकांची। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। घेवया एक विराम।